नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. टायगर रिझर्व आड सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी. राना मंत्री विश्वजीत राणे हेड ऑन रिजनल प्लान नी झोनिंग प्लान जाय तालुक्या प्रमाण ना जाल्यार वाठारा प्रमाण. गोंयांत व्याघ्र क्षेत्र जाल्यार कर्नाटकाक आडखळ. म्हादय साल्वार करूंक गोंय सरकारान व्याघ्र वाठार अधिसूचित करचो मागता पर्यावरण एक्टिविस्ट केरकार. म्हादय बरोबरूच कावेरी कृष्णा जलतंट्याविशीं बुधवारा बंगळुरूत सर्वपक्षीय बसका. केंद्रीय राना मंत्रालयान कर्नाटका कडेन कळसा बंडोरा स्किमी विशीं मागलां स्पश्टीकरण. ताचेरय चर्चा. चंद्रयान 3 चंद्रावेल्यान धाडले सेफ लँडिंग सायटीचे फोटो. परवां 6 जावन 4 मिनटांनी चंद्रार देवपाची तयारी. शाळांनी चंद्रयानाचें लँडिंग लायव्ह दाखयात. हायस्कुलांक ऑर्ड. आमचे खातीर प्रत्येक नॅशनल हिरो हो देव. बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकार म्हणटा देशप्रेम नाशिल्ल्याच्या मनातच शिवाची देवकाय न्ही असो प्रस्न. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां सावन 3 दिसांचे गोंय भेटेर. आझाद मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक पुष्पचक्र अर्पण. बुधवारा विधानसभेत लोकप्रतिनिधींक मार्गदर्शन. गोंयांत जाणटेल्यांक घरच्या परस पुलीस बरे तरेन सांबाळटात. मुख्यमंत्री म्हणटा बिकम अ स्मार्ट एल्डर. 24/7 केअर फाउंडेशन जाणटेल्यां खातीर हेल्पलायन चाली. एशिया कपाक भारताच्या वन डे टीमीत राहुल श्रेयस बुमराचो कमबॅक. T20त बरो खेळिल्लो तिलक वर्माय टीमीत. 1.5 म्हयन्यान वन डे वर्ल्ड कप टीम लागीं फायनल. साउथ झोनाक दुलीप ट्रॉफी जिखूंक गोंयचो मोलाचो वांटो. प्रशिक्षक हेमंत आंगले म्हणटा बाकीच्या प्लेयरांक मेळटा तितल्यो मॅची गोंयकारांक मेळनात म्हूण गोंयकार फाटीं. नागपंचमीन श्रावणाची व्रतां उत्सव सुरू. नागाक दूध लायांचो प्रसाद. घराघरांनी पातोळ्यो गोडशी. भुंयेक दुखप ना. खणप कातप चिरप ना. गोंयकारांची नागपंचम भक्ती भावान. टायगर रिझर्वा आड सुप्रीम कोर्टांत वचपाची सरकाराची तयारी. राना वाठारांतल्या लोकांचे इश्यू तशे आसात. टायगर रिझर्व शक्यच ना. राना मंत्री विश्वजीत हेड ऑन. व्याघ्र वाठारा शिवाय म्हादय वाचूंक शकता काय म्हूण विचारल्यार तो खंय एडमिनिस्ट्रेशनाचो विशय. तो उलोवंक शकना. रिजनल प्लान गुटलावन वाठार वा तालुक्या प्रमाण झोनिंगाचो प्लान. एक वटच्यान आज कर्नाटक म्हणटा की टायगर रिझर्वा लागून आमकां म्हादयचे प्रकल्प फुडें व्हरपाक त्रास जातलो म्हणून. एक अशें नरेटीव तयार जाता की टायगर रिझर्व आनी म्हादय थंयचे थळावे राजकारणी आमदार मंत्री म्हणून हो जो एक नरेटीव तयार करपाचो हें जाला ताजे कडेन तुमी कशें पळयता? Our green cover is increasing also in a very big way, and it's one of the fastest increasing green cover is the state of Goa. त्याच्या वयर आमच्याकडे प्रायव्हेट फॉरेस्टचो विशय आसा. त्याच्या वयर आता तुम्ही जर वायल्ड लायफ सँच्युरी जर आमी रिहेबिलिटेट लोकांक करूंक शकले ना तर आमी तेन्ना टायगर रिझर्वाचो जो उल्लेख करता. आता त्यांनीच उल्लेख केलो की खुबशे अशे गोष्टी ताका त्रासदायक जातले. ते विशय वेगळे आहा. तुम्ही जे म्हणटा म्हादयचे तुम्ही लिंक एक नरेटीव तयार करपाचो प्रयत्न जाता की म्हादय आनी टायगर रिझर्व इंटरलिंक. मेन म्हणजे कितें आहा की टायगर रिझर्व केल्यार फाल्यां तुमकां NTSA कडेन वयचें पडटलें. तुमकां आनी सगळे गोष्टी पयलीं तुमचे कडेन वेदर यू आर इन अ पोजिशन टू रिहेबिलिटेट द पीपल. इट इज ओके टू गिव अ डायरेक्शन but it is also you have to see what is the practical situation on the ground. म्हाका दिसता की टायगर रिझर्व हे आमी हांवें ऑलरेडी भुमिका आमची स्पश्ट आसा की आमकां लोकांक बी सांबाळपाची गरज आसा.
ही आमची भूमिका, सरकाराची भूमिका. आमी ऑलरेडी आता सुप्रीम कोर्टान वचून न्याय मागपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुम्ही टायगर रिझर्वाक ना म्हणा, टायगर रिझर्वाक ना म्हणून सुद्धा म्हादयचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाक जाता गोंयचो. तुम्ही आता तो प्रश्न जर विचारूंक सोदता, वो प्रश्न इज अ इंटिग्रेटेड क्वेश्चन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन अँड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू आन्सर, विच आय कॅनॉट आन्सर. तुम्ही रिजनल प्लॅन नाका झोनिंग प्लॅन बरोबर. करूया. आज लोकांच्या अंडरस्टँडिंगा खातीर विचारता, झोनिंग प्लॅन म्हळ्यार कितें आनी कशें करतले? ना झोनिंग प्लॅन आनी कशें करतले म्हणजे झोनिंग प्लॅन जे कितें प्रॉस्पेक्टीव एरियाज आहा, प्लस म्हाजे मनान आयिल्लें आसा की तालुका वायज झोनिंग प्लॅन्स करपाची गरज आहा. कांय कडेन प्रेशर ऑफ लँड इज देर. कांय कडेन तुमी पळयता की जागे डेव्हलप करपाक जाय जाल्यार आमी फॉरेस्ट एरियान काय डेव्हलपमेंट करपाक दिना. प्रायवेट फॉरेस्ट हांव पयलीं मंत्री जे प्रायवेट फॉरेस्टाचे जे इंटरीम रिपोर्ट्स आशिल्ल्यो ते हांवें इन फायनॅलिटी म्हणून आमी एफिडेविट नोटिफाय केल्ले आसा टू द गझेट आनी आमी एनजीटीक आमी रिप्लाय फायल केल्लो आसा. डेव्हलपमेंट हे जे जावंक जाय हे जावपाची गरज आहा. फॉरेस्ट एरिया आमी हात लायना, फॉरेस्ट एरिया ना, रिझर्व फॉरेस्ट झोनिंग प्लॅन तालुका वायज जाता. हांव तेजेर येता. झोनिंगा तालुका वायज जावं शकता काय इट कॅन बी अ पर्टिक्युलर एरिया, इट कॅन बी एनी एरिया दॅट यू फील इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर दॅट नीड्स टू बी अनलॉक सो दॅट द डेव्हलपमेंट टेक्स प्लेस अँड ऑल्सो दॅट अनलॉकिंग रेशियो हॅज टू कम टू द एडवायस ऑफ द कन्सल्टंट. गोंयांत व्याघ्र वाठार जाल्यार कर्नाटकाक आडखळी. म्हादय साल्वार करूंक गोंय सरकारान व्याघ्र वाठार अधिसूचीत करचो म्हूण पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. व्याघ्र वाठाराची कळसा बांडोरा प्रकल्पाक आडखळ म्हूण केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी शेतकारां कडेन काल उलयल्लो. प्रकल्पाक पर्यावरण वायल्ड लायफ क्लियरन्स अजून ना. गोंयांत व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित जाल्यार कळसा बंडुरा प्रकल्पाक आडखळ येतलो म्हूण केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीन कबुली दिल्या उपरांत म्हादय साल्वार करूंक झुजपी गोंयच्या एक्टिविस्टांक बूस्ट मेळ्ळा. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकरूय तेच उलयलो. गोंय सरकारान व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करचो, म्हादय साल्वार करची म्हूण तो मागता. एका अर्दान गोंय सरकार जे आसा ते कर्नाटकाक टायगर कॉरिडॉराचो मुद्दो लावन धरता आनी दुसऱ्या वाटेन गोंयचो म्हादयचो वाठार जो आसा तो लोकसंख्या विरहीत भाग जो आसा तो टायगर रिझर्व म्हणून घोशीत करची अशी जी मागणी आसा ती प्रस्ताव जो आसा तो प्रस्ताव न्हयकारता. ही गोंय सरकारची भूमिका जी आसा ती पुराय तरेन दुटप्पी आसा. आमी जर ह्या पट्टेरी वाघांचे संवर्धन आनी संरक्षण केलें जाल्यार कळसा, भांडुरा, हलतरा आनी सुर्ला हे कर्नाटकाचे जे प्रकल्प आसा तांकां आडमेळे निर्माण जाताले. कर्नाटकाक जे उदक वळोवपा खातीर म्हादय जल विवाद लवादान परवानगी दिल्लेली आसा ती दिता आसतना तांणी स्पश्ट केल्लेलें आसा की कर्नाटकाक एनवायरमेंट क्लियरन्स आनी वायल्ड लायफ क्लियरन्स घेवप गरजेचें आसा. हे दोनूय क्लियरन्सीस तांकां जर मेळपाक जाय जाल्यार हो वाठार जो आसा तो जर टायगर कॉरिडॉर आसात किंवा तो टायगर रिझर्व आसात जाल्यार कर्नाटकाक ह्या संदर्भात आडमेळे जे आसा ते सोदचे पडटा. इतल्या मजगतीं गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसायानूय प्रतिक्रिया दिल्या. तो म्हणटा म्हादय साल्वार करूंक म्हादयचे डायव्हर्जन जावंक जायना जाल्यार व्याघ्र क्षेत्र हो एकूच पर्याय उरला म्हूण तो उलयलो. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. म्हादय बरोबरूच कावेरी आनी कृष्णा न्हंय जलतंट्या विशीं कर्नाटकांत बुधवारा बंगळुरूंत सर्वपक्षीय बसका जाता. आंतरराज्य पाणी वांटपाचो प्रस्न सोडोवंक कितें करपाचें ताचेर चर्चा जातली. केंद्रीय राना मंत्रालयान कर्नाटका कडेन कळसा बांडोरा येवजणे विशीं स्पश्टीकरण मागलां. ते नजरेनय ही बसका सामकी म्हत्वाची थारतली. चंद्रयान 3 चंद्रावेल्यान सेफ लँडींग सायटीचे फोटो धाडल्यात. 23 तारखेर पावणेसंक देवपाचें आशिल्लें. आतां 6 जावन 4 मिनटांनी म्हणल्यार 19 मिनटां उसरां देंवतलें इस्रोन जाहीर केलां. मजगतीं गोंयच्या शाळांनी चंद्रयान 3 लँडिंगाचे निमतान खासा कार्यावळी दवरून लँडिंग लायव्ह दाखोवचें म्हूण शिक्षण खात्याचे शाळांक निर्देश. भुरग्यांनी हे चंद्रयान जे चंद्राचेर देंवतले ते आवर्जून पळोवचे म्हणून आमी सर्क्युलर इश्यू केला. बुधवार दीस सांजचे 6:15 ते 7:15 5 ते 6:15 इतले हाका ते घरा कडेन पळोवपाचें नाल्यार स्कुलांनी अरेंजमेंट केल्यार जाता ते पॉसिबल जाता तशें. आनी कितल्या भुरग्यांनी हे पळयले आनी तांचे फोटो काडून आमकां धाडचे अशें आमी एक सर्क्युलर काडला.
आमचे खातीर प्रत्येक राष्ट्रीय हिरो हो देव. शिवाजी महाराज देव काय न्ही असो प्रस्न येवंकूच जायना. देशाचेर प्रेम ना तेच असलो प्रस्न विचारूंक शकतात. बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर उलयलो. पणजे जिमखान्यार एक राखी सैनिकांसाठी कार्यावळ जाली. देशभक्तीचो अभाव असल्यारूच खंय शिवाजी महाराजा विशीं असले प्रस्न मनात उप्रासतात. की ज्या वेळार जनगण मन किंवा वंदे मातरम गायलें वता त्या वेळार आमी ताचे उबे रावचें काय बसचें असो मनान आमच्या भाव येता. असो प्रश्न कित्याक येवपाक जाय? राष्ट्रभक्तीची भावना कमी असल्या कारणान हे अशें जाता. राष्ट्रभक्तीची भावना या देशाच्या संदर्भातली भावना कमी असतकच आमकां प्रश्न पडटा की शिवाजी महाराजाक देव म्हणचे का कितें म्हणचे काय म्हणून. प्रश्न कित्याक पडपाक जाय? जाणी जाणी ह्या देशाचे ह्या संस्कृतीचे हांगासरल्या धर्माचे संरक्षण केल्लें आसा ते सगळे आमकां देवता स्वरूप आसात. तांच्या बद्दल आमच्या मनात भाव तेवढा आसूंक शकना की आमच्या देशातले सगळे राष्ट्रपुरुष हे आमचे देव आसात. सगळे राष्ट्रपुरुष ही भावना येवपाक जाय. राष्ट्रभक्तीचो अभाव आसतकच असे प्रश्न निर्माण जातात. गोंयांत जाणटेल्यांक घरच्या परस पुलीस चड बरे तरेन सांबाळटात. मुख्यमंत्री उलयला. मुख्यमंत्र्यान म्हापशां बिकम अ स्मार्ट एल्डर 24/7 केअर फावंडेशन ही जाणटेल्यां खातीर हेल्पलायन लॉन्च केली. खुबश्या जाणांची भुरगीं विदेशांत स्थायीक जाल्यांत. अशा जाणट्यांच्या आदाराक पुलिसांची हेल्पलायन. The health camp, entertainment program आणि फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो हांगासर आयोजन केल्लो. हेल्थ कॅम्प स्पेशली विथ द ऑप्थॅल्मिक चेकअप, डायबेटीक चेकअप. तुमची काळजी घडये कदाचित आपल्या घरातले कमी घेता आसतले पण आमचे पुलीस डिपार्टमेंट चड घेता. जेन्ना जेन्ना तुमी एकटी घरान रावता तेन्ना 1097 तुमकां जाय तेन्ना ह्या नंबराचेर तुमी कॉल करचो. लागपी कॅर आसतले हे सगळे घेवपाक आमचे सगळे पुलीस सातत्यान तुमच्या बरोबर आसता. ल्हान आसतना आपल्या भुरग्याक आमी हाताक धरून चलयता पण आमकां तेजो हात जाय आसता तेन्ना ते आमचो हात धरपाक कोण नासता. ते खंय तरी फॉरेन कंट्रीन आसता. एक तर म्हाका दिसता ती काळजी आमचे गोवा पुलीस घेता आनी ताकाच लागून हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचे. लॉ अँड ऑर्डर सांबाळटा जाणट्यांची काळजी घेवपाचें काम आमचे पुराय गोंयभर सगळी कडेन पुलीस डिपार्टमेंट सातत्यात करता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां सावन 3 दीस गोंयांत आझाद मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक पुष्पचक्र अर्पण करतली. सरकाराच्या नागरी येवकार सुवाळ्यांत वतली. बुधवारा राजभवनाच्या दरबार हॉलांत गोंय विद्यापिठाच्या 34व्या पदवीदान सुवाळ्यांत वांटेकार जातली. थंय आदिवासी प्रतिनिधीं कडेन संवाद. सांजे विधानसभेंत मार्गदर्शन. ब्रेस्तारा धर्मीक दर्शन. 3 दीस येरादारींत बदल. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. मुख्यमंत्र्याक बरोबर घेवन प्रधानमंत्री घरमंत्र्यांक मेळून एसटी राजकीय आरक्षणाचो इश्यू तडीक लावन घेता म्हूण सभापती काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार फोंड्या एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन प्रुडंटा कडेन उलयलो. ह्या सरकारांत एसटी आमदार आसप म्हणल्यार नशीब. 5 वर्सां भितर एसटी भवन उबारपाची खंय तांचे कडेन तांक आसा. सरकाराक जाय आसत जाय सरकार राज्यसभेक आनी लोकसभेक डिसिजन घेवंक शकता. कारण गावडा वेळपण आमकां 2003 सालांत स्टेटस आसा. जसो आज आमी काश्मीराचेर पळयता रिजर्वेशन दिलें आमकां जेन्ना 2003 मेळ्ळें तशें त्रिपुरा आसा आनी तांकांय दिल्लें आसा. जर काश्मीराक दिवंक शक्य आसा त्रिपुराक दिवपाक शक्य आसा जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांक सुद्दां दिवपाक वाटें कठीण काय. आनी त्या बेजाचेर हांव मुख्यमंत्री आनी आमची सगळ्यांनी टीम आसा ती होम मिनिस्टर अमित शाह मेळटली तशेंच पंतप्रधानांक मेळटलें आनी आमचो गोंयचो विशय आसा आमी कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करता. मजगती मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन एसटीचे नेते म्हणटा मुख्यमंत्र्यान बेगीनूच गृहमंत्र्याक मेळचो.
चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की आपण ऑल पार्टी डेलिगेशन सेंट्रलाक वतलो आणि मिनिस्टर फॉर लॉ अँड जस्टिस श्री मेघवाल जी आणि होम मिनिस्टर अमित शाह हांकां मेळोन हो ह्या प्रश्नाचो तो सुटावो करतलो म्हणून. आता आमी मागता सीएमा कडेन तुमी ताबडतोब ऑल पार्टी डेलिगेशन वचचें. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे केशीची सुनावणी ब्रेस्तार मेरेन धुकल्ली. परेश सावड्डेकाराच्या जामीन अर्जाचेर ब्रेस्तारा सुनावणी तो मेरेन तो कोलवाळे जेलींत. मजगती परेशाची घरकान्न मेघनाचो जबाब नोंद केलो. 2 साक्षीदारांचो जबाबूय बुधवारा रेकॉर्डार घेवपाचो आसा म्हूण सांगून क्रायम ब्रांचीन जामीन अर्जाचेर सुनावणी ब्रेस्तारा घेवची म्हूण मागिल्लें. In Banasthari accident case, the bail application of accused Paresh Savadekar came up for hearing before the High Court on Monday. But the public prosecutor representing the crime branch simply requested to adjourn the hearing for Thursday, contending that the statement of Meghna Savadekar, who is one suspect in this matter, is yet to be recorded before the magistrate in Fonda. The public prosecutor further contended that the statement of 2 crucial witnesses are scheduled to be recorded on Wednesday. On these grounds, accepting the contention of crime branch, the High Court adjourned the hearing on Paresh Savadekar's bail application for Thursday. Meanwhile, before the magistrate at Fonda, Meghna Savadekar recorded her statement under section 164 CRPC on Monday. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट. हणजूण कायसोवच्या सरपंचांनी एका पंचान मेळून सुरू केल्लीं 2 वेवसायीक आस्थापनां सील करात. हायकोर्टाचे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक ऑर्द कन्सेंट टू ऑपरेट नासतना आस्थापनां सुरू केल्यांत म्हूण प्राथमीक निश्कर्श. कोर्टान दोगांय कडच्यान आस्थापनां विशीं एफिडेविटाचेर म्हायती मागल्या. केस बुधवारा दवरल्या. Today that matter regarding encroachment of Anjuna Beach came up before the High Court, in which the High Court has issued notices to the Sarpanch and one of the ward members to show to the High Court whether those particular structures which are mentioned in one of the complaints belong to them, and whatever they want to say about those structures, that is what the High Court has directed a notice to be issued to these people, and the matter is fixed day after tomorrow for their response, and day after tomorrow the court will take up the matter. There is instruction to seal the premise also. See, there are some structures which are pointed out by the Pollution Control Board upon their inspection, saying that these structures do not have any permission from the Pollution Control Board to operate. So those structures, even earlier there is an order of the High Court to seal them. So if these structures also do not have any permission, the High Court has observed that the Pollution Control Board should take action against these structures also. दिवचली हायर सेकंडरींत पेपर स्प्रे मारपाच्या प्रकरणात निलंबित केल्ल्या 5 भुरग्यांचे निलंबन फाटीं घेवचें म्हूण गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान शिक्षण खात्याक सुचोवणी केल्या. सप्तका भितर शिक्षण खात्यान ह्या प्रकरणाचो कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवचो अशें आयोगान सांगलां. 17 ऑगस्टाक पेपर स्प्रे प्रकरणान 11 भुरगीं हॉस्पिटलायज जाल्लीं. दिवचले हायर सेकंडरीत पेपर मारपाच्या प्रकरणात 5 भुरग्यांक निलंबित केल्ले. ताची गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान स्वेच्छा दखल घेवन निलंबन फाटीं घेवचें म्हूण शिक्षण खात्याक सुचोवणी केल्या. विद्यार्थ्यांनी गैरवर्तन केल्यार तांचेर कारवाय करप हो हायस्कुलांचो हक्क. मात एका म्हयन्या खातीर निलंबना सारकी कारवाय केल्यार ताचो तांच्या फुडाराचेर नेगेटिव्ह परिणाम जावंक शकता म्हूण आयोग म्हणटा. अशा कारवायेन त्या 5 भुरग्यांक अपमानीत करून सोडिल्ले वरी जातले. तशेंच हें तांच्या अधिकारांचें उल्लंघन थारतलें. विद्यार्थ्यांच्या मानसीक गरजांचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय. शाळेची शिस्त भुरग्यांचे प्रतिश्ठेचो आदर करपी अशी आसूंक जाय अशें आयोगान म्हणलां. तशेंच सप्तका भितर कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवचो अशें सांगलां. इतले मजगती ताळगांवां 2 भुरग्यांचेर रॉटविलर सुण्यान हल्लो करपाचे प्रकरणाची आयोगान दखल घेतल्या. तपास करून कायद्या प्रमाण सुण्याच्या मालकाचेर कारवाय करची म्हूण आयोगान पणजे पीआयक लेटर केला. दोगांय भुरग्यांचेर जीएमसीत उपचार चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वर्स 2019 जाल्ल्या वायब्रंट गोवा फावंडेशनाचेर खर्च केल्ले पयशे वाशील करचे म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. सरकारान नोकऱ्यांच्या नांवान पयशे कड्डिले, मात एक्कय गोंयकार नोकरेक लागलो ना. गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीचो दावो.
इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाचो विचार केल्यार गोंय खंय मूळच्यान दुसरे नंबरार. वायब्रंट गोवा समीट करता आनी 500 कोटी वयर इन्व्हेस्टमेंट आमी हांगा हाडटले आनी हजारांनी नोकऱ्यो जनरेट जातल्यो. वायब्रंट गोवा समीट जे आसा हें गोंय सरकाराचें नाशिल्लें, हें लेटरान स्पश्ट जालें आतां आमकां आयलां तें. हें एक प्रायवेट पार्टी जे वायब्रंट गोवा फावंडेशन म्हणून आशिल्लें अशेंच हे इव्हेंट करून फाटल्या 4 वर्सान 8,000 कोटी रीण केला ह्या सरकारान. UP, Gujarat among top 5 states in new investments. Assam, Goa at bottom. We are at the second last. Investment कितले 3.0 in 22 and 0.8. We are at the last. We are in bottom 5 second last. So आम्ही हाजेर पत्र व्यवहार करतले कारण एक ना जाल्यार हे 2 कोटी रुपया वायब्रंट गोवा फावंडेशना कडल्यान सरकारान रिकवर करूंक जाय. भारताचे वन डे क्रिकेटीचे स्टार बॅट्समॅन KL राहुल, श्रेयस अय्यराचो कमबॅक. आयर्लंडा आड खेळिल्लो बुमराह टिमीत 1.5 म्हयन्यान वर्ल्ड कप. ते फाटभुंयेर एशिया कपा खातीर रोहित शर्माच्या फुडारपणान फुली फिट पंगड जाहीर. T20 शायन जाल्लो तिलक वर्माय टिमीत आयलो. ह्या आदल्या वन डे आनी T20 वर्ल्ड कपाक टीम इंडियाक इंजुरी बादिल्ल्यो. चिन्नस्वामी स्टेडियमार सावथ झोन टिमीक दुलीप ट्रॉफी जिखोवंक गोंयचो मोलाचो वांटो. हे फावट सावथ झोनाचो प्रशिक्षक गोंयकार हेमंत आंगले. वेस्टाची टीम सगळे वटेन बरी, मात सावथाचे टिमीन संगीत खेळाच्या नेटार जैत जोडून हाडलें. आंगले प्रुडंटा कडेन उलयलो. बाकीच्या राज्यांतल्या प्लेयरांक मेळटा तितल्यो मॅची गोंयच्या प्लेयरांक मेळनात म्हूण खंय गोंयकार क्रिकेटर फाटीं. म्हाका एक अचिवमेंट जाल्ले भशेन म्हाका खुशी जाता कारण हाज्या पयलीं सावथ झोनचो कोच आशिल्लो हांव. तेन्ना आमी जिखल्यात पूण तूं देवदो ट्रॉफी आशिल्ली वन डे 2001. पूण आतां सद्या हे जर पळयलें आमची टीम बरी आशिल्ली नो डावट, पूण वेस्ट झोनच्या तुलनेन तांची बॅटींग आनी आमची बॅटींग ती तांची बॅटींग खूब बरी आशिल्ली. पूण हे सगळ्यांनी एकठांय जावन फक्त टीम स्पिरिटाच्या हाजेर तांची आमची बॉलिंगान तांची बॅटींग उद्ध्वस्त केली. सूर्यकुमार, श्रुती शॉ, पुजारा भशेन बॅट्समॅन, आमचे सादे बॉलर कवेरप्पा आनी वैशाख हे नवेच बॉलर, तांकां अजून पर्यंत तितली हे मेळूं ना. तांणी तांकां उडोवन ती ट्रॉफी जिखली म्हणून म्हाका चड खुशी जाता. आनी मुख्य म्हळ्यार दुसरी खुशी म्हळ्यार गोंयचो एक कोच, ताका हो एक चान्स मेळ्ळो की एक व्हडल्या टिमीक कोच करपाक आनी ताका लागून म्हज्या कोतान गोंयांकय म्हणजे गोंयकारांकय खुशी जावपाक जाय. हेर राज्यांतल्या खेळगड्या परस गोंयच्या क्रिकेटरांक खंय मॅची कमी खेळपाक मेळटात. टुडे मॅच लास्टाक बीन एक मॅच किंवा 2 मॅच खेळटात. सो ही एक तफावत आसा आमच्या आनी तसले. म्हणजे कर्नाटकांनी चालू आसता मॅचीस 2-2 दिसांच्यो. आमच्या हांगा प्रॅक्टीस ना, मॅचीस खेळपाचे. फक्त प्रॅक्टीस केली म्हणून ती जायना. हांगा एक आठवड्याक ॲटलिस्ट 2 आठवड्यान तरी एक मॅच 2 दिसांची खेळपा जाय. जाल्यारूच ताका सेंच्युरी कशी मारप, ते 5 विकेटी कशी घेवप बॉलरान, हे तांकां कळून येता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. श्रावणांतलीं व्रतां उत्सव सुरू. चवथी मेरेन व्रतां उत्सवाच्यो परबो. सुरवात नागपंचमी. गोंयभर नागपंचम. कांय घरांनी नागाची मुर्ती पुजपाची परंपरा. नागदेवतेक दूद आनी लायांचो प्रसाद. घराघरांनी पातोळ्यो, गोडशीं. आयच्या दिसा भुंयेक कोयती कुदळ लावप ना. कातप, चिरप, भाजप, तळप ना. गोंयकारांची नागपंचम भक्तिभावान.
ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.